नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। डिफेन्स एक्सपो मध्य युरोपान 90,000 गोयन मात एक्सपोक 6 लाख चौखंड मीटर जमीन शिवाय 3 किलोमीटर रनवे। मुख्यमंत्री म्हणता बरो जाल्यार परमनंट। बिस्मार्क डायसाचे मरणाची क्रायम ब्रांची वरवी चौकशी ना। अवयवाचे नमुने धाडले हैदराबाद, बेगीन मागयला रिपोर्ट। डीआयजी रंगनाथनान मीडियाक केले स्पष्ट। राजकीय फुडाऱ्यांची तासमपट्टी करपी तियात्र आणि कातारावेल्यान बोवाळ। तियात्रिस्तांचो लोकशायेचेर प्रश्न। विरोधक म्हणतात राजकारण्यांक स्वता आड कांयच सोसूंक जायना। गोयभर गोरवांच्या पाडव्याची परब। गोठ्या गोठ्यांनी उबे शेणाचे गोठे, राखडे काट्टांची गोरवा, गोरवांची पूजा। वर्सभर घश्टे काडपी गोरवांक माळी फुला, खावंक फोव पोळे। खबरो विस्तारान। डिफेन्स एक्सपो मध्य युरोपान 90,000 चौखंड मीटरान, मात बेतलातल्या एक्सपोक 6 लाख चौखंड मीटर जमीन कित्याक। ते शिवाय डिफेन्स 3 किलोमीटर रनवे मागता। डिफेन्स एक्सपो आड आता आवाज येवंक लागला। बेतलातले पंचायती उपरांत डिफेन्स एक्सपोचो फेरविचार करचो म्हूण केपेचो आमदार मागता। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा तो एक्सपो इफी भशेन बरो जालो जाल्यार वर्सान वर्स उरपाचो। डिफेन्स एक्सपो 28 ते 31 मार्च 5 दीस बेतलांत जाता। जगात खंयच 6 लाख स्क्वेअर मीटर येदे व्हडले सुवातेर डिफेन्स एक्सपो जायना। सेंट्रल आणि ईस्टर्न युरोपाचो व्हडलो डिफेन्स एक्सपो सुद्धा फकत 90,000 स्क्वेअर मीटर सुवातेर जाता। मात गोयचे डिफेन्स एक्सपोत 6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो कित्याक हाची जाप ना। रक्षा मंत्रालयाचे इतल्यारूच जावंक ना। हो 6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो सोडून 3 किलोमीटर रनवे करपाक मंत्रालयाक खंय आनीक वेगळी सुवात जाय। ONGC कडेन जागो मागपाची रक्षा मंत्रालयाची तयारी ना। त्या भायर एक्सपो खातीर रस्तो, उदक आणि लायटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेतलात मोठ्या प्रमाणात उबे करचे पडटले। कमीत कमी 12 मीटर रुंदीचे रस्ते जाय, तसे रस्ते बेतलान ना। आसा ते रस्ते रुंद करून वन वे कशे वापरपाची मंत्रालयान तयारी केल्या। 30 देशातले 700 कंपन्यांचे युद्ध सामुग्रीचो एक्सपो थंय फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर कसो जातलो हो फुडलो प्रश्न। रक्षा मंत्रालयाचो डिफेन्स एक्सपो पयलेच फावट दिल्ली सोडून बाकीचे सुवातेर जाता। इतली वर्सां तो दिल्ली प्रगती मैदानार जातालो। ह्या एक्सपोक 30 देशांतल्यो सुमार 650 कंपन्यो वांटेकार जातात। एक्सपोक वेगवेगळ्या देशांतल्या कंपन्यांचे रणगाडे, मशीन गन्स धरून मिसायलां मेरेन झुजांची सगळी सामग्री प्रदर्शन आणि डेमॉन्स्ट्रेशनाक आसतात। प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत एकेकले ताजेर उलोवंक लागल्यात। बेतूल पंचायतीक ती सुवात डिफेन्साक दिल्ली नाका। आता थंयचो आमदारूय तेंच उलयता। कालच अनेक पंचायतीचे रेझोल्युशन माझ्या पावला। खास करून भाजपाच्यो ज्यो बीजेपी सपोर्टेड पंचायती आसात, खास करून नाकेरी विलेज पंचायत, नाकेरी बेतूल, विलेज पंचायत फातर्पा, भायर बाकीचे पंचायतीन ठराव पास केलात। तेन्ना हांव म्हजो एक आग्रह की विनंती सरकारा कडेन की हाजे पुनर्विचार जावचो आणि डिफेन्सा खातीर हे जे तुम्ही जमीन ह्या करून सोदता ते आनी खंय तरी विचार जावचो आणि इंडस्ट्री पर्पज जी जमीन एक्वायर केल्ली हांगा एक बरी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडची। 6 लाख चौखंड मीटर जमीन सरकारान डिफेन्स एक्सपोक दिल्या। मुख्यमंत्री म्हणटा हो एक्सपो इफ्फी भशेन बरो जालो जाल्यार कायम उरपाचो। 8 दीस किंवा 15 दीस असे असतले। काम करच्या पयलीं 15 दीस आमी तांकां दितले। जशें इफी चलता त्याच पद्दतीन आता इफी पोरूच्यान परमनंट जाला। इफी परमनंट डेस्टिनेशन जाला हेचो आमकां अभिमान आसा आणि इफी खातीर आमी परमनंट डेस्टिनेशनाची जागाय आमी पळयल्या। ही गजाल ही प्युअरली टेम्पररी आसा। अंदूचें बरें सक्सेसफूल जालें जाल्यार आनी तेतूनसून बरो जर फीडबॅक मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या वर्साय आमचो आग्रह आसतलो, कारण गोव्यात कोणूय येवपाक तयार आसतात। ONGC कडेन पडिल्ली लाखांनी जमीन वापरी नासतना पडल्या। ती एक्सपोक दिवची म्हूण जेन नेक्स्ट मागता। आमकां हेंतलो एक इंच सुद्धा दिवपाची गरज ना। तांकां जर डिफेन्स एक्सपोक जर जमीन जाय जाल्यार ऑलरेडी जी ONGC कडेन एक्सेस हा, ONGC कडेन जी जमीन हा त्याची त्याने 5% पासून यूज केलेली ना। 90% तेजे कडेन ती ओपनच हा। ती पासून जमीन तेंच्यान यूज करपाक जाता डिफेन्स एक्सपोक जर थंयच करपाक जाय। डिफेन्स एक्सपो करपाक कितें लागतले, IDC कितें जोडटली, रक्षा मंत्रालयाचे टर्म्स एंड कंडिशन्स कितें आसतले काय म्हूण IDCन रक्षा मंत्रालया कडेन 2 म्हयने फाटीं पत्र व्यवहार केल्लो। त्या पत्राक खंय अजून जाप आयिल्ली ना।
तातूंतच डिफेन्स एक्सपोच्या नांवान उद्देगीक वसणुकेची सुवात कायम एअर शो खातीर डिफेन्साक दिवपाचो सरकाराचो बेत चल्ल्यान जाळवणदार आनी आयडीसीच्या कपलाक आनीक आटयो पडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिस्मार्क डायसाच्या मरणाची क्रायम ब्रांची वरवीं सध्या तरी चौकशी जावची ना म्हूण गोंय पोलिसांनी स्पश्ट केला. बिस्मार्काच्या अवयवाचे नमुने हैदराबाद लॅबांत धाडल्यात. रिपोर्ट बेगिनात बेगीन दिवंक सांगला म्हूण डीआयजी मिडिया कडेन उलयलो. बिस्मार्क सोंपला ते राती ताचे बरोबर आशिल्ल्या भुरग्यांची चौकशी केल्या. बिस्मार्क न्हावंक न्हंयेत देविल्लो ते त्या भुरग्यांनी पळयल्ले. बिस्मार्काचेर 1 कोटींची अब्रू लुकसाणीची केस चलताली. त्या नजरेनय खंय चौकशी चल्ल्या. We are again and again verifying the veracity of the both the persons, but so far we are not finding any kind of suspicion on their activities. But however, we are approaching this particular matter with open mind. If there is a stab injury or there is any kind of injury which suggests that cause of death, then definitely the registration of the case will be done without any waiting or without any hesitation. But here there is no antemortem injury as well as the first postmortem has given this kind of opinion. It is also fact that there is no exact cause established so far. After getting the viscera report, the cause of death will be given. But the second postmortem also has not given any kind of external injury or antemortem injury. So family members have demanded that the case should be given to CBCI. Has any decision been taken? No, it is not given, and we are not going to give it also because the cause of death is not yet ascertained. And moreover, at present there is no ground for giving it to the CBCID because CBCID is investigating the matters in which the FIRs are registered. But here it is inquest proceeding and it is being inquired. Something has come on record about the defamation case. We are with the open mind looking into every angle and every information which comes before us. We are trying to verify, re-verify, ascertain for ourselves whether any link is found with that. बिस्मार्काक खंय जितो मारपाची धमकी दिल्ली. ताचो खून जाला म्हूण बिस्मार्काच्या घरच्यांचो दावो. प्रकरणाची सारकी चौकशी जाय मेरेन ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार करचे ना म्हूण ताची फामील रावल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. तियात्रिस्ट हालीं कला गुड्ड्याक मारून धंद्याक पेटल्यात. कोणाचेरूय धरबान सोडून कातरां करतात म्हूण नुवेचो आमदार मिकीन बोवाळ घाला. मडगांवच्या पाय तियात्रिस्ट सभाघरांत बुधवारा फ्रांसीस दे तुयेच्या तियात्रावेल्यान बोवाळ पडलो. मिकी म्हणटा कातारांतली टिका खंय ताच्या समर्थकांक सोंसू नजर जाली म्हूण बोवाळ जालो. हाचेर प्रुडंटान कांय तियात्रिस्ट आनी तियात्र पळयतल्यांक गाठले. पळयात रिपोर्ट. बुधवारा सांजे पाय तियात्रिस्ट हॉलांत तियात्रांतल्या कातारावेल्यान पेटले. मिकीच्या समर्थकांनी फ्रांसीस दे तुयेचे तियात्र बंद वडयले. कातारान मिकीक नाका नाका त्यो गजाली म्हणल्यात म्हूण मिकीचे लोक तिडकले. मिकी म्हणटात तियात्रिस्ट कला सोडून धंद्याक लागल्यात. तियात्र पळयतल्यांक कितें दिसता ते पळयात. फ्रीडम स्पीच कॅनॉट बी सेपरेट. जावं तो मागीर तियात्रिस्ट जावं नाटकिस्ट जावं रायटर जावं कोणूय जावं. सो ही हॅज हीज फ्रीडम ऑफ स्पीच and therefore nobody can. If anything wrong in their speech, there are other ways to take action which can be taken. I can tell you he will never take money and sing song. आम्ही थिएटरिस्टांनी बरे भाशेन कातरां म्हणची, बरी रीत देखीची कातरां म्हणची. थिएटरिस्टाक अटॅक करप स्टेजीचेर वचून दॅट इज व्हेरी बॅड. आम्ही तुम्ही गेलते फावट पावरा येयल्ले ही कांतरां आमचे म्हूण सुधराय आणि सुधराय आणि लेट द थिएट्रिस्ट सिंग. हाल मुझे देखून कांतार केले मगे चॅलेंज हा. मुझे देखून कांतार केले जाल्यार थिएट्रिस्टांक हांव हाडवना. तियात्रांत बऱ्यो वस्तू जाता पूण आमच्या सगळ्या समाजान आमच्या जगान तियात्र एक नवें कितें तरी आयलां. नवें म्हणल्यार इनटॉलरन्स म्हणटा. तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष प्रिन्स जॅकोबाक विचारल्यार ताका खंय कितें घडलां तेच खबर ना. ताणें कानार केस काडले. बुधवारा सांजे बोवाळ जाल्या उपरांत तियात्राचो डायरेक्टर रॉज फन आनी फ्रांसीस दे तुयेन मडगांव पुलिशेंत 7 जाणां आड कागाळ केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक विराम.